नमस्कार. आज आम्ही आसात ते जो फ्लायओव्हर आसा तो साफामती टू अमिगोस आणि हो फ्लायओव्हर इतल्याकूच बांदलेलो की येरादारी वाडिल्ल्या कारणान जो फ्लायओव्हरा वयल्यान जो हेवी व्हेकल्स आहा त्यो हांगसरल्यान ट्रान्सपोर्टेशन जावचें म्हणून. हांगासर तुमी पळयलां आसतलें की हांगासर जायते लोक जे रातचे आहा ते हांगासर जावं सकाळचे हांगा वॉकिंग करपाक येतात. कारण हो स्पॅन इतलो लांब आसा आनी लोकांक येवपाक वचपाक चलोन येवपाक वॉकिंगेक बरो ट्रॅक कसो मेळा. पण पळोवपाक हांगा दिसता की जायत्यो हांगासर बाटल्यो कवच्यो आमकां हांगासर पडलेली दिसता. ह्यो आतां कोण उडयता हांगासर तें खबर ना. हांगासर रातचे पोलीस येवन हांगासर कितें तेंगेलें कितें पेट्रोलिंग आसता काय ना तें आमकां खबर ना. पण एक वाटेच्यान तुमी रॅलिंग पळयलां आसतलें हे सायडीच्यान चलपाक जाय ती सेफ सुवात लोकांक हांगसर. आनी त्याच वाटेन पळोवपाक गेल्यार बाटल्यो पडलेल्यो दिसता, प्लास्टीक, कवच्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो. सो हेजेर कोणें तरी म्हाका दिसता प्रशासनान लक्ष घालपाची गरज आहा, जेणे करून हांगासर लोक जे चलोंक येतात तांकां हेजे बद्दल त्रास जावपाक जायना. आनी पोलिसांनी हांगासर लक्ष घालून रातचे समज जर हांगा कोण बसता जाल्यार तेंचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.